नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या इंडोनेशिया भोंवडेच्या निमण्या पावण्यार योग्य करता हांगसरल्या ब्रह्मानंद देवळाक भेट दिली. ह्या वेळार आयोजीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना वेगवेगळ्या धर्मीक स्थळांचेर भेट दितना भगवान शंकरा कडेन परत परत संपर्क सादपाची संद मेळ्ळी हें आपलें भाग्य आसा अशें तांणी सांगलें. तांचें मार्गदर्शन आपल्याक सदांच प्रेरणा दिता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ब्रह्मानंद देवळाचें संवर्धन जावचें अशी आस्त लेगीत तांणी ह्या वेळार उक्तायली. चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला. मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं. आपली इंडोनेशिया भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन ऑस्ट्रेलिया भेटेर भायर सरल्यात. दोनूय देशांमदले अर्थीक आनी रणनीतीक संबंद ह्या भेटेचें मुखेल आकर्शण थारतले. मेलबर्नांत जावपी वर्सुकी भारत शिखर संमेलनांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले. ह्या भेटेंत संरक्षण भागीदारी अदीक घटमूट जावपाच्या दिकेन सगळ्यांचें लक्ष आसतलें अशें ऑस्ट्रेलियांतले भारताचे उच्च आयुक्त नागेश सिंग हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. देखिए, ये तीसरा एनुअल लीडर्स समिट जो हम बोलते हैं वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. ये जो एनुअल लीडर्स समिट का जो ये सिस्टम है, ये हमारा कई देशों के साथ नहीं है, बहुत कम देशों के साथ है, तो वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है. प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, स्पेशली इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं. एंड यहाँ आना और एक विजिट होना जिसमें कि समीक्षा की जाएगी कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो आज उसका जो साइन हुई थी, उसके बाद हमने उसमें क्या प्रोग्रेस किया है. और बहुत सारे मुद्दे होते हैं इस ऐसी पार्टनरशिप में, जिसमें कि कुछ आपने जिसका उल्लेख किया, जैसे रक्षा का मामला है, आर्थिक मामले हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एजुकेशन, टूरिज्म, रिसर्च, इनोवेशन ये सब आ जाता है. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फोंडेच्या नागरिकां खातीर जनता दरबार आपयल्लो. तांच्या सयत दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस, राजीव गांधी कला मंदिराचे अध्यक्ष रितेश रवी नायक, फोंडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अपूर्व दळवी, तशेंच वीज, येरादारी, जलस्रोत, पुलीस, नगरपालिका आनी हेर सरकारी खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी धारबांदोडे वाठारांत उजो पालोवपी केंद्र तशेंच फोंडेच्यो उदकाच्यो समस्या 6 म्हयन्यां भितर सुटाव्यो करपाचें आश्वासन दिलें. खूब दीस जालो येवपाचें आशिल्लो, हांव उरलेलो. त्या निमित्तान लोकांची भेट घेवप, म्युनिसिपालिटीचे आनी पंचायतीचे वेरियस इश्यूज रिजॉल्व करप. ह्या निमित्तान आज फोंड्या मतदारसंघाक व्हिजीट दिवपा खातीर हांव मुद्दामून हांगासर आयिल्लो. म्हज्या बरोबर आमच्या राजीव कला मंदिराचे अध्यक्ष बाब रितेश, कावन्सिलर बाबा पूर्व आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर, सरपंच, अलॉंग वीथ माय गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, कलेक्टर्स आनी बाकीचे सगळे जाण आसा. हांव मॅक्झिमम लोकांचें पळयतालो की उदकाच्यो समस्या मॅक्झिमम फोंड्यान आसा तश्यो. ओके, सिवेजीच्यो समस्या आसा, कारण उदकाचे प्रॉब्लेम हांवें सॉल्व करपाक लायला. सिवेजीचे विशय 6 म्हयन्याच्या भितर ते विशय सुट्टले. बारीक सारीक रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसा, तर पावसा खातीर उरल्या, पण ऑक्टोबराच्या उपरांत ते रिजॉल्व जातले. म्हाका दिसता म्हज्या घराची एप्लिकेशनां बरेच जाण घेवन आयले, जे कोमुनिदाद आनी हेंच्या कडेन आसलेले इश्यूज, पण हांवें कलेक्टर आनी बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिल्या, ताज्या प्रमाणे ते रिजॉल्व जातले. फोंड्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांतले मॅक्झिमम प्रॉब्लेम फुडल्या येता 6 म्हयन्याच्या भितर एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव पर्सनली लक्ष घालून सगळ्या जाणांचें सोडोवपाचें.
दिवचल बस स्थानक प्रकल्प फाटल्या 4 वर्सां सावन सुरू आसा. तांत्रीक कारणाक लागून ह्या प्रकल्पाक थोडो वेळ लागलो, पूण आतां 90% काम पुराय जाल्ल्याची माहिती दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी दिली. ह्या प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत खबराकारांक माहिती दितना दिवचल बस स्थानक प्रकल्प चवथी पयली नागरिकां खातीर उक्तो करतले अशें उतर तांणी दिलें. रोज असं जेई आसा सो तेणी सांगल्यार 3 दिसांनी काम करता. फाटल्यान पळयल्यात तुमी हे बी जालां आसा, ट्रान्सफॉर्मर बी जाल्लो आसा, पण थोडे इलेक्ट्रिकल पोल शिफ्टिंग आसा तें काम उरलां. बे आसा त्याच्या भायर जी जागा आसा थंय थोडे म्हणजे पेवर्स घालपाक जाय ते एक उरलेले आसा आनी क्लिनींग काम खुबशें उरलेलें आसा. तशें काम उरलां हांव ना म्हणना. एक्चुली ते म्हणटाले ह्या म्हयन्यांतच करूया, पण हांव ताका सांगलें सारकें काम जावन आनी मेन इशू आसलो तो ड्रेनेज. सो 2 ड्रेनेज आसा, फुडल्यान एक आसा आनी फाटल्यान ड्रेनेज आसा. फाटल्यातली बरी आसा, फुडल्यातली तो लायटीचो पोल आसा म्हणून ब्लॉक आसा, सो ती ड्रेनेज करपाक सांगलेली आसा. आनी बाकीचे गोश्टी जे आसात फक्त फर्निशींग जे काम आसा म्हणजे आमी कितें हो फक्त बस स्टँड न्ही जाल्यार फर्स्ट फ्लोरार आमच्या RTO डिपार्टमेंटूय हांगा शिफ्ट जातले. सो ती वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. फर्निशींग कामाक थोडो लेट लागतलो, सो प्रोबेबली बस स्टँड जावन मागीर ते हे आमी शिफ्ट करतले RTO डिपार्टमेंट. पण बाकीचे जर तुम्ही पळयशात चडशें काम जाल्लें आसा. फाटलीं 15 वर्सां दर्जेदार मराठी चित्रपट गोंयच्या प्रेक्षकां खातीर घेवन येवपी गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या 15व्या आवृत्तीचें आयोजन अंदू 7 ते 9 ऑगस्ट मजगतीं पणजेच्या आयनॉक्स आनी मॅकॉनिज पॅलेस हांगा जातलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. मराठी चित्रपट सृश्टींतले फामाद कलाकार ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जातले. फामाद बॉलिवूड फिल्म अभिनेतो संजय दत्त हे ह्या महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जातले अशी माहिती विन्सन वर्ल्डचे मुखेली आनी आयोजक संजय शेटये हांणी दिली. ह्या वेळार चित्रपट समीक्षक सचिन चाटे तशेंच विन्सन वर्ल्डाचे श्रीपाद शेटये हाजीर आशिल्ले. त्या पुरस्कार आम्ही मोहन जोशी सराक दिवपाचें ठरयलां आणि याच्या व्यतिरिक्त आम्ही वर्कशॉपय करपाचें हें करता. सम युनिक वर्कशॉप डिस्ट्रीब्युटर क्राउड फंडिंग तशें मेळपाचें कोंकणी मराठी चित्रपटाक तेचे वर्कशॉप एक करतले आमी. एक्झॅक्ट डेट आमकां 2-3 दिसांनी कळटले. प्लस गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून संजय दत्ता कडेन आमी उलयता. चड करून तो 2 दिसांनी कन्फर्म करतलो. ऑफकोर्स चीफ गेस्ट वील बी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो डॉ. प्रमोद सावंत आसतले. महेश मांद्रेकरूय आसतलो. आमचो जो चित्रपट वर्ल्ड प्रिमियर करता आमी बंडखोर, जो गोव्यान जवळ 99% गोव्यानूच शूट जाला. तेतूर गोंयचे कलाकार जवळ 25-26 जाण गोंयचे कलाकार, टेक्निशियनूय गोंयचे आसा भितर. गोंयच्या सैमीक आकर्शणाक तशेंच सांस्कृतीक दायज आशिल्ल्या थळांचो प्रसार तशेंच संवर्धन करपाच्या यत्नांक उर्बा दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पोमुर्फेच्या फामाद झऱ्याची पळोवणी केली. ह्या वेळार हळदणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हाजीर आशिल्ले. ह्या थळाचें संवर्धन, नितळसाण, भोंवडेकारांची सोय तशेंच पर्यावरणीय आनी सांस्कृतीक म्हत्व तिगोवन दवरतनाच ह्या थळाक टिकाऊ पर्यटन स्थळ म्हूण अदीक विकास करपाच्या उपायांचेर चर्चा जाली. पर्यटन स्थळांची मुळावी बांदावळ वाडोवपाचेर आनी गोंयच्या दायज संपत्तीची राखण करपाचेर राज्य सरकार भर दिता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. एक सारको महत्वाचो जागो जे हातूंतल्यान जाणटे नेणटे भुरगे सगळे येता आनी वापरता. ते लोकल्सांक तशेंच टुरिस्टांक दोगांकूय वापरूंक मेळ्ळो जाल्यार इन्क्लुझीव जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा जाल्यार एक अशें हें स्थान जातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंट तयार जातले, लोकांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्योच, प्लस लोकांक एक बरो टुरिस्टीक स्पॉट मेळटलो. आज लोकांक नेचरा बरोबर रावता आसतना असले जाग्यांक अस्तित्वात परत हाडप आनी पूर्ण तरेन रिनोवेट करप विथ द रिक्वायरमेंट, कॅफेटेरिया जावं, विविंग स्पॉट जावं, टॉयलेट ब्लॉक जावं, चेंजिंग रूम जावं, स्वता जंय स्प्रिंग आसा ती पोंपुर्बा स्प्रिंगेचें बरें ब्युटिफिकेशन जावं, हे सगळे अस्तित्वात काम चालू आसा. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आनी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरा कडेन उलयल्या प्रमाणे तांणी आनी एक 30 दीस मागल्या की ते सगळे कंप्लीट करून दिवपाक. आमचें ध्येय आसा की आल्दोना मतदारसंघान हे एक हॉलमार्क प्रोजेक्ट जे हातूंतल्यान एक बरो प्रोजेक्ट तयार जावपाक जाय आनी पूर्ण खात्री आसा की टायम बाउंडान आमी कंप्लीट केलो जाल्यार बऱ्या तरेन हो प्रोजेक्ट फुडें वतलो.
लोकां मेरेन सरकारी येवजण्यांचो फायदो पावचो हो सरकारचो मुखेल उद्देश आसा अशें पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी पेडण्यां आयोजीत जनकल्याण शिबिरा वेळार उलयतना सांगलें। ह्या कार्यावळी वेळार पेडणे मतदारसंघातल्या 70 लाभार्थ्यांक तांच्या जमनीच्यो मालकी हक्क दर्शवपी सनद वितरीत केले। कार्यावळीच्या सुरवेक पेडणेच्या कलाकारांचो भोवमान जालो। ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाभ लोकां मेरेन पावता तो योग्य वेळार घेवचो असो उलो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वेळार नागरिकांक मारलो। सगळ्यांनी पयली बरो आशीर्वाद दिवचो आमच्या गोंयच्या सीएमा डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक, ज्या आयज तेणी तुमकां सुखाची न्हीद दिल्ली आसा, जैम दिल्ली आसा। नाजाल्यार कितें जाता, तुजो स्वताचो प्लॉट आसलो पासून जाल्यार तुजें स्वताचें घर आसल्या पासून जाल्यार दुसरो तुजेर केस घालता। ते केसीन वचून वचून म्हाका दिसता 10 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां भुरगे व्हडले जातात, ते पासून केसी काबार जायना। ताका लागून आयज तुमकां कसलें टेन्शन आसचें ना, म्हणून हें टेन्शन तकले वयले गेलें म्हणून आयज तेणी खूब बरें काम केल्लें आसा। हांवूय ताका एप्रिशिएट करता। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत। नमस्कार।